नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. दोना पावला अडकल्ल्या नलिनी बोटीचेर मुंबई सावन हाडून बसयले पंप. आयतार सावन नाफ्ता काडपाचे काम जावं येता सुरू. 2.5 दिसान बोट जातली रिती. टीसीपी कायद्याचे कलम 16 ब च्या तरतुदीचो वापर करून गोंयांत लाखांनी स्क्वेअर मेत्र जमनी जाता सेटलमेंट. कन्वर्जनात चडशी शेतां, पडीक जमनी, सगळ्यांत चड सेटलमेंट तिसवाडी. कळसा भांडुराक ईसी दिल्ल्याचे सांगून कांय जाण दाखयतात आपले अज्ञान. रास्ता रोको करप्यांक माधय खंय आसा, खंयच्यान व्हांवतात तेंय खबर ना. मुख्यमंत्र्यांची टिका. इफ्फीत रजनीकांताक स्पेशल आयकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवॉर्ड. मंत्री प्रकाश जावडेकरान केली घोषणा. फ्रेंच अभिनेत्री इजाबेल हुपर्टाक लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड. साखर कारखानो आणि ऊसाच्या विक्रीचेर शेतकारांक जाय लेखी आश्वासन. मुख्यमंत्र्याक 20 दिसांचो प्राज. आंदोलनाची शिटकावणी. आणि भिकुपय आंगले यादस्तीक ऑल इंडिया क्रिकेट सर्त. आयतारा सावन अंडर-15 भुरग्यांक उर्बा दिवपाक दवरल्या सर्त. दोना पावला अडकल्ल्या नलिनी बोटींतलो पेड्ड्यार नाफ्ता रितो करपाचें काम आयतार सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. मुंबय सावन हाडून बोटीचेर पंपय बसयला. हवामान सध्या बरें आसा. काम सुरू जाले उपरांत 2.5 दिसां भितर बोट रिती जातली. ओमन सावन सी रॉक नांवाची बोट वास्को येतली आणि सगळो माल UAE व्हरतली. सद्याक दर्यादेगेर रावपी लोकांची काळजाक पाकपूक जातात. सुमार 9-10 दीस दोना पावला अडकल्ल्या नलिनी बोटीवेल्यान राजकारण तापला आणि दर्यादेगेर रावपी लोकय भिल्यात. मात सद्याक मातशी बरी खबर म्हळ्यार ह्या बोटींतलो पेड्ड्यार नाफ्ता रितो करपा खातीर पंप बसोवपाचें काम पुराय जालां. मुंबय सावन पंप हाडून बसयला. वातावरण बरें आसा आणि सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आयतार सावन काम सुरू जावं येता. आयतारा काम सुरू जाल्यार ते 2.5 दिसांनी म्हळ्यार मंगळार मेरेन पुराय जावं येता. बोटींतलो नाफ्ता काडून तो वास्को व्हरतले. उपरांत हो पेड्ड्यार नाफ्ता वास्को सावन UAE व्हरतले. ते खातीर ओमान सावन सी रॉक नांवाची बोट वास्को येवपाक सुटल्या. विजय म्हणटा हे अरिश्ट काणकोणच्या कंपनी खातीर. काणकोण हायड्रोकार्बन म्हणून एक कंपनी आहा. हे काणकोण हायड्रोकार्बनाक एडजस्ट करपा खातीर सरकार भरपूर त्रास घेता. हे काणकोण हायड्रोकार्बनाचे फाटल्यान कोण आहा ताजेरूच म्हाका दिसता हे नाफ्ताचे कोडे सॉल्व जातले. ते फुडल्या आठवड्याक हांव येतकर मागीर इतले मजगती दर्यादेग वाठारांत रावपी नुस्तेकार आणि थळव्या लोकांनी हे बोटीचेर बेगीन उपाय काडचो म्हूण मागला. आतां हाल्या हिंगा आनीक मोड जातलें. हाल्या मोड जाता तेन्ना हेची वडोवप आहा सगळ्यांक. कितें जबाबदारी आहा ही कितें जालें कोण आमकां कितें करतलो. पळय आमचो धंदो सगळो हिंगाच. आमी नुस्तें मारपी आमी लोक व्हडलो गिरेस्त न्हू. नुस्तें मारपी सगळें करपी हिंगासर हाल्यान तर डिगी बिगी आमची लासून काबार जाली. धंदो खंय करतली आमी. आमचो लोक रातचो भुरग्यां बाळांक घेताय आनी भायर सोरोन वयताय. थोडी बावडी मेडिकलान न्हिदताय. थोडी बावडी खूंय झाडांनी फुंट्यांनी खूंय दोंगर आहा पळय थिंगा न्हिदोंक वयताय. ही रात जाली म्हणटच हिंगा भोवभाव जाता सारको. हे आमचे तेणीच सोद दिवची आनी कितें तें आमकां सांगपाचें ना जाल्यार आमी हाल्या सगळीं उठोन आमी गव्हर्नर दफड्यान वयताय. लोक पावता एकशेच घडून जेवपाक करिना. आमदारा जाय त्या उलोवपाक जाय येवन तेणी जबाबदारी जेवपाक जाय. हें कितें काय म्हणून हें बोटीचें कोण हे व्हडले व्हडले आहा ते कोण जबाबदारी घेना. गरीब लोक आमी कितें करतलो. रात जाली म्हणून आमी न्हिदना हिंगा. सो हिंगा येवन लोक सांगता की 24 आवर्सान भितर तुमी हो गांव खाली करा. पूण हो लोक वयतलो हुंय रावतलो हुंय 1 दीस 2 दीस कोणागेरूय रावतलो. घरांच्यान भुरग्यांक घातलेलें कितें. आनी बोट कितें जाली आनी कितें जालें आमची गो बोय आहाय दुयेंस पॅरलायज आमी घेवन हुंय धांवतली. सगळे लोक आतां पांय हाललो धांवतलो. हांव म्हाज्या घोवाक घेवन हुंय धांवतले. ना ते केमिकल काडपाची ना ती बोट काडपाची कोणूच एक्शन घेयना. तेणी आतां आमी म्हणटा कितें येवन आमकां हिंगा रातचें आमकां हिंगा न्हिदोंक मेळना. कोण सांगूंक लागलो येवन ते केमिकल डेंजर ते केमिकल
फुटत जाल्यार लासून मोतेले वो तुमचो गांव काबार जातलो तुमी जातले बेगीन गांव हाली करपाचो पूण आमी आतां गांव हाली करतले खूंय वयतले फकत थिंगा वास्कोची 2-3 बोटी येता धाकट्यो ताका वॉलता मारता थिंगा रावता कितें करता कांयच सजमना आमकां कितेंच लोकांक खबर ना कितें जाता एटलिस्ट आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें काय लोकां तुमी भिरान ना मातशें राव सुशेग घे आमी करता एटलिस्ट आमकां ते पण सांगूंक जाय बेश्टे लोक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान वट्ट 8 लाख स्क्वेअर मेत्र एग्रीकल्चर जमीन सेटलमेंट झोन करपाक तत्वता मान्यताय दिल्या. टीसीपी खात्याच्या शिफारशी उपरांत कन्वर्ट जावपी चडशी जमीन शेतां आनी पडीक आशिल्ली. टीसीपी बोर्डा कडेन शेतां पडीक आनी हिरवळ आशिल्ल्यो जमनी सेटलमेंट करच्यो म्हण अर्ज आयिल्ले. सगळ्यांत चड जमीन कन्वर्ट तिसवाडी तालुक्यांत जाल्यार सगळ्यांत कमी काणकोण तालुक्यांत. म्हत्वाचें म्हळ्यार धारगळे कॅझिनो कंपनी खातीर 40,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन कन्वर्ट जाता. जर कोण आपली शेत जमीन वा पडीक जमीन सेटलमेंट झोनात कन्वर्ट करपाक सोदता आसत जाल्यार ते खातीर विधानसभेत सरकारान टीसीपी कायद्यात 16 कलमाची तरतूद केल्ली. ते वेळार मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आनी विजय सरदेसाय टीसीपी मंत्री. मात हे 16 कलमाचो फायदो घेवन लाखांनी स्क्वेअर मेत्र शेतां आनी पडीक जमनी कन्वर्ट जाता हें उक्ताडार आयलां. ह्या कलमाचो फायदो घेवन 8 लाख स्क्वेअर मेत्रा परस मायज जमीन सेटलमेंट झोनात घालपाक तत्वता मान्यताय दिल्या. सगळ्यांत चड तिसवाडीत जाल्यार सगळ्यांत कमी काणकोणा. 16 कलमा वरवीं खंयच्या तालुक्यांत कितल्यो जमनी सेटलमेंट जावंक शकतात त्यो अश्यो. तिसवाडी 3,73,034 स्क्वेअर मेत्र जमीन. दिवचले 1,21,454 स्क्वेअर मेत्र. साश्टे 1,20,458 स्क्वेअर मेत्र. फोण्या 77,524 स्क्वेअर मेत्र. पेडण्या 61,420 स्क्वेअर मेत्र. बार्देस 42,588 स्क्वेअर मेत्र. केप्यां 12,281 स्क्वेअर मेत्र जाल्यार काणकोणा 5,860 स्क्वेअर मेत्र. ह्या जमनींच्या कन्वर्जना खातीर 84 अर्ज आयिल्ले. तातूंतल्या फकत 27 अर्जदारांच्यो जमनी ह्यो 1,000 स्क्वेअर मेत्रा परस कमी आशिल्ल्यो. उरिल्ल्या अर्जांतल्या जमनींचें कन्वर्जन हें 1,000 स्क्वेअर मेत्रा परस मायज ते लाख स्क्वेअर मेत्रा मेरेन आशिल्लें. हातूंत धारगळे कसिनो कंपनीची जमीन आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कळसा भांडुरा पिवपाच्या उदकाच्या प्रकल्पाक ईसी दिल्या म्हण सांगपी आपले अज्ञान लोकां मुखार दवरतात. जांकां म्हादय खंय आसा खंय व्हांवता ते खबर नाशिल्ले रास्ता रोको करतात म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची टिका. म्हादयचेर केन्नाच तडजोड करूंक ना आनी हाचे फुडें करचेय ना अशें सावंत सांगता. इतल्या मजगतीं रास्ता रोकोन त्रास जाल्ल्या गोंयकारांची माफी मागून विजय सरदेसाय दिल्लीक गेलो. सांखळे किल्ल्याच्या सोबितीकरण कामाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री म्हादयचेर उलयलो. आपलो विरोध प्रदर्शीत करचो ना म्हणना म्हादय खातीर तेंच्यांनी परवरी हाडयले. म्हाजें म्हणणें आसा की म्हादय खातीर जर ताका हाडोवपाक जाय जाल्यार म्हादय येवन पळोवपाक जाय आसलें. म्हादयच्या मुखाचेर ज्या जाग्यार म्हादयची सुरवात जाल्या हांवें वचून पळयलां. कर्नाटकांत फाटले फावटी हांव सभापती आसतना म्हाका नोटीस इश्यू केल्ली आसा म्हणटा तशें. बऱ्याच जाणां आमचे जे आमदार पळोवपाक गेले तांकां म्हादय खबरूच ना खंयच्यान सुरू जाल्या आनी खंय सोंपल्या किंवा म्हादय कशी आसा ही खबर ना. ते परवरी रावन आंदोलन करतात. म्हादयच्या बाबतींत आमी खंयसरूच तडजोड करूं ना हाज्याय फुडें तडजोड करूं ना. आनी बरेच जाण उलयता आसतना आपले ज्ञान जे आसा अज्ञान पातळटा. म्हणजे बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की ईसी दिली म्हणून एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिवंक ना. तांच्यांनी म्हटलां प्रकाश जावडेकरान म्हणजे हांवें नेक्स्ट फोन केलो उपरांत तेणी आपलो ट्वीट काडलो बट ते लेटर म्हाका दिसता जे उलयता तेच्यांनी पयलीं तें पत्र वाचूंक जाय. इट इज ऑन द वेबसायट ऑफ द OAF मिनिस्ट्री. A clear cut mention for the drinking water project the EIA is not applicable म्हटला. Environmental impact assessment is not rest all permission they want to take. 3 कोटीचो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2,86 lakhs ऑलमोस्ट एका वर्साच्या मिलीन एका वर्सात जातलो न्ही. एका वर्सात जातलो तेच्यांनी शॉपां खाली करून दिल्या उपरांत एका वर्साच्या डिसेंबरान खाली करता. आमी 1 जानेवारी 2020 धरले जाल्यार 1 जानेवारी 2021 आमकां प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा विच इज व्हेरी मच एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टर इन मोमेंट बांदपा खातीर. हो प्रोजेक्ट आमकां सारको एका वर्सांत पुराय करपाक जाय. त्या खातीर
जे माझी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी बेगिनात बेगीन भायर सरचें. सीएमाचो पयलीचो प्रपोजल तांचो प्रपोजल स्पीकर आसतना ते प्रपोजलाक चालना दिल्ली सुरवात केल्ली की आपल्या सांखळी गांवांत हो फूड जो आसा तो सिच्युएशन जावपाक जाय. जो भर गांवा भितर भर सिटी भितर आसा ताका 3,000 जो प्लॉट आसा जेणे करून कशें सौंदर्यीकरण जावचें आनी सांखळीच्या लोकांक सांजची येवन थंय बसपाक मेळची, एक्टिविटी करपाक मेळची आनी सुंदर अशी बाजार आसले कारणान सगळ्यां लोकांक लागीं वॉकिंग डिस्टन्स म्हणटा अशें वचपाक मेळटा. मजगतीं रास्ता रोखून त्रास जाल्ल्या गोंयकारांची माफी मागून विजय सरदेसाय दिल्ली वचपाक भायर सरलो. तो खंय ताचे लिगल टिमी कडेन म्हादईचेर उलोवपाक म्हूण बेगीन गेला. तो शिष्टमंडळांत वांटेकार जातलो. आतां काल जें आमी कितें केलां हें एक जागृताय गोंयकारां मदीं हाडपाक. हांवें म्हणलां कालूय बी की आमी माफी मागतात जांकां त्रास जालो. आतां आमी दिल्ली वता. दिल्ली ते तांचे बरोबर वचून मॅच फिक्सिंगान म्हाका पडपाचें ना. आमी दिल्ली वतात टू फायट फॉर जस्टीस. चड करून लिगल एक्सपर्ट्सांक कॉन्टेक्ट करपा खातीर आनी फुडलो रिकोर्स टू एक्शन कितें करपा खातीर तें डिसायड करपाक आमी दिल्ली आतां वता. बिकॉज हांव फाल्टूय आसतलो कित्याक म्हाका हांव अनकोऑपरेटीव ऑर आपलेंच नवें करता अशें दाखोवंक नाका. तांचे बरोबर गोंयचे कोणूय म्हादय साल्वार करपाक येता तांचे बरोबर आमी आसात. आनी प्रमोद सावंत जें उलयता की आपले आवयचे परस व्हड म्हणून जाल्यार ताणें तातूंत मातशें सिरियसनेस घेवंक जाय. कोणाचेर केसी केल्यो म्हूण कांय जावचें ना. ती केसी सुरवात आहा. फूल गोंय येवन फाल्यां जेल बरो करतलो काय कितें करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुपरस्टार रजनीकांताक येता त्या इफ्फींत स्पेशल आयकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवॉर्ड दिवन भोवमान करतले. माहिती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान शेनवारा जाहीर केले. तशेंच फ्रेंच अभिनेत्री इजाबेल हुपर्टाक लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दितले. 50 बायलां चित्रपट निर्मात्यांची ह्या वेळार 50 चित्रपटी दाखयतले. 50वो इफ्फी महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबराक गोंयांत जाता. एक इफी 50 स्पेशल आइकॉन अवार्ड देने की सिफारिश स्टीयरिंग कमेटी ने की है और ये अवार्ड रजनीकांत जी को देने वाले हैं और ये दिया जाएगा और मुझे खुशी है रजनीकांत जी ने भी उसको स्वीकार किया है. फ्रांस की एक महान अभिनेत्री इजाबेल हुपे को इसी इफी 50 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फॉरेन आर्टिस्ट दिया जाएगा. ये 50वां वर्ष है तो 50 महिला दिग्दर्शकों द्वारा दिग्दर्शित 50 फिल्में दिखाई जाएगी. बेठीच तोंडी आश्वासनां नाकात. साखर कारखानो सुरू जावपाची चिन्नां नात. मुख्यमंत्र्यान सांगला त्या प्रमाण खंय कारखानो चालू जायना जाल्यार शेतकारांचे ऊस सरकार दुसऱ्या राज्यांत विकतलो. शेतकारांक हेच आश्वासन लेखी जाय. तांणी मुख्यमंत्र्यांक 20 दिसांचो प्रास दिला नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. आज तांची धारबांदोड्यार बसका जाली. करतना आमकां विचार करचो पडटलो ही फुडें चलतली की ना. चलतली जाल्यार आमी शेतकार करतले ना जाल्यार आमकां शेतकारां वाऱ्यार उडयल्ल्यान जमा जातलें. सो आनी कितले दीस तुमी हे दिता आतां टायम दिता आमी गव्हर्नमेंटाक? आतां एक 15 ते 20 दिसांनी आमकां साहेबान सांगलां फुडें बाबा हे फॅक्टरीचें कितें करपाचें तें. आज कर्नाटका फॅक्टरी हो सरकार किंवा हो मिनिस्टर आहा म्हणून व्हरता. फाल्यां दुसरो मिनिस्टर जर बदललो जाल्यार तें आमचें उसाचें कितें आनी आमचो फुडार कितें. सो ते एग्रीकल्चर म्हणल्यार मेन तेजे कडेन खातें आसा. एग्रीकल्चर कितें आश्वासन दिलें आमकां? तेणी दिलें आपण फॅक्टरी बंद करून दिवचो ना म्हणून. पूण ते वेळच्यान तेणी अपॉइंटमेंटूय दिना आमकां आनी कॉपरेट मिनिस्टर सांगलें पूण 15 दिसान हें घेता म्हणून मिटींग घेता म्हटलेली. पूण अजून तेजी हें ना. आमी कितले फावटी ताका तेजे पीएक सुद्दां संपर्कान केलो, फॅक्स केलाय तरी पूण आमकां अपॉइंटमेंट मेळना. हें पळयलें जाय कितें सद्याची सायलन्स हें पळयलें जाय. फॅक्टरी चालू जायना आनी फुडें ही फॅक्टरी परत चालू करपाची तेंची कांय मनिशा ना. कित्याक कांय चालतालो ना. कांयच दिसना. नवी घालता अशें कांय दिसना. ते आतां दोनूय गोश्टीचे शेतकार आनी कामगाराचे ते उलयतना फक्त तोंडी उलयता लेखी कांय उलयना. गव्हर्नमेंट फक्त वाऱ्यार उलयता हा आमी हो ऊस व्हरतले आमी शेतकारांक मरपा दिवचे ना हें जावचें ना आनी तें जावचें ना. तुम्ही कितले दीस मुदत दिल्या म्हटली? 15 ते 20. 15 ते 20 दीस. ओके. आमी सरकारा अगेन्स्ट ना पण आमची मागणी आमकां सरकारान वेवस्थीत कितें तें आमकां सेट करपाक जाय. खंयच्याच सरकारान आज फॅक्टरी बंद केली ना. आज पासून खंयच्याच सरकारान फॅक्टरी बंद केल्या ना. हे कित्याक करता तें आमकां कळना.
कोणच उतार दिना. फॅक्टरी बंद जातली काय चालू जातली सांगा आमकां. सांगा गोंयच्या जनतेक, सांगा ऊस उत्पादन करपी शेतकऱ्यांक की फॅक्टरी चालू उरतली. सांगा आमकां बंद जातली, मागीर पळोवया. सो आमचे शेतकार आयज आमच्या बरोबर आसा. आमी परतून एकदां मागणी करता, ह्या फॅक्टरी जर चलयतल्यान चलोवंकूच जाय ते योग्य मनशांक थंयसर कामार दवरात. एक गॅजेटेड ऑफिसरांची कमिटी करात, तांकां फूल पावर दियात. फाटल्या 5 वर्सांचो नियाळ घेयात. कित्याक लागून कशें जाता, कितें उत्पादन, खंयसर त्रास जाता हेचो नियाळ घेयात. तुमचे कडेन जर फॅक्टरी चलना जाल्यार एक न्यूट्रल बॉडीक ही फॅक्टरी चलोवपाक दियात. नाजाल्यार आमचे शेतकार रेडी आसा, ऊस उत्पादन करपी शेतकार रेडी आसा, तांकां चलोवपाक दिया. पूण शेतकारांची ही फॅक्टरी, गोंयकारांची ही फॅक्टरी चालू उरपाक जाय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या फुडाराचेर प्रश्न उक्तायत. काँग्रेस आमदार अलेक्सान मुख्यमंत्र्या वेळार शिटूक जावपाचो इशारो दिला. बँकेत मोठ्या प्रमाणात गंभीर घुसपागोंदळ चल्ला. बँकेचो ऑडिट रिपोर्ट पसून दुबाव घेवपा सारको म्हण अलेक्सान आरोप केल्यात. सरकाराक बँक साल्वार करपाची आसल्यार मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो म्हण अलेक्साची मागणी. एपेक्स बँकाचो आज गोंयांत आमगे एपेक्स बँक गोश्ट आतां दीस बँक देर आर इश्यूज लोकां मदीं भंय पडलो आहा तेंगे पयशे वसत म्हूण. All issues I've been taking. I'm writing to the Chief Minister. I've written to the Chief Minister to call for inquiry. He has assured me in the last assembly. Nothing has been done so far. On the contrary, new board is installed. Now, amge demand kiti ha. First, my demand is that all action to be taken on all the fellows. Those who are involved have to be brought to book. And especially when banks are collapsing, when people are locked up bhaya ha. लोकांक मुगे हें हा विनंती आहा that banks on their own with the funds they have at present they can pay all the money. Don't worry, there's no issues. But zori tor government action gena on all these scams. I think it is brought on the people of Goa. They have even manipulated the bank to get audit reports. Now हांव मुगे एकूच मागणी चीफ मिनिस्टराक टेक एक्शन अगेन्स्ट देम. इतले मजगती पावसान काबार जाल्ल्या शेतकारांक सरकारान वेळार आनी योग्य लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. जे ऑगस्टान जे लुकसाण जालें तेंच जर 11 कोटीचें लुकसाण आसलें जाल्यार सरकारान फक्त 94 लाखाचे आयज मेरेन लोकांक आदार दिल्लो आसा. पूण उरलेले पयशे केन्ना दिवपाचे? सरकाराचे तिजोरेन पयशे ना काय सरकाराक इच्छा शक्ती ना काय तुमकां त्या सरकाराक गरीब लोकांचे पडलेले ना? आयज पीक तयार जाले आनी तयार जाल्या उपरांत कितल्याशाच गांवांत हुंवार आयलो, बुट्टी आयली आनी परतून एकदां जे कणशी तयार जाल्ली ती कणशी आयज कुसोवन गेली. थोड्या कणशांक कोंब येयले. हे पयशे तुमी केन्ना दितले? त्या वाठारांत सगळ्या शेतकऱ्यांक तुरंत भरपाई दिवची, नाजाल्यार जाहीर करचें की सरकारा कडेन पयसो ना. आमचे शेतकार समजून घेतले. पण तकली सकयल घालून सांगात की आमचे कडेन पयशे ना. आनी जर तुमी सांगतात परत परत आमचे कडेन पयशे आसा जाल्यार शेतकाराचे पयशे योग्य वेळार तांकां मेळपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी चेतन गवस. गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट आनी कांय आमदारांनी म्हादयच्या नांवान पर्वरे हायवे आडायलो ते भारतीय युवा मोर्चा कोत्र गेला. तांणी आंदोलनाचो निशेध केलो. सगळी खंय नौटंकी, सामान्य मनशाक त्रास हाच्या फुडें असली आंदोलनां करपाक दिवचे ना, वगीर रावचे ना म्हण तांणी शिटकावणी दिल्या. ते भायर एक ॲम्ब्युलन्स रिटर्न धाडची पडली ताचेय तांकां पिकासांव. काल थोड्या एक नौटंकी कशी जाल्ली, तेंच्यांनी थंय रस्तो आडोवन म्हादयच्या विशयाचेर तेंच्यांनी जे सामान्य मनशांक, सामान्य लोकांक, भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आसा तेजेर आमी पूर्णपणे भारतीय जनता युवा मोर्चा निशेध करता. आनी फुडें असले समज निशेध करतले, रस्तो रोको आंदोलन बीन करून जाल्यार आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा कशेंच उगी रावचे ना. आमी थंय वचून तांकां दाखयतले की हे सोल्युशन न्ही. आंदोलन करप हें अत्यंत गरजेचेंच, पण जेन्ना तुमकां स्वता खबर आसा की येता त्या सोमारा ऑल पार्टी डेलिगेशन
हो वचपाचो आसा आनी तुमी सुद्दां ह्या डेलिगेशनाचे पार्ट आसा हें खबर आसतना फक्त पब्लिसिटी खातीर सामान्य जनतेक त्रास करप हेच्या पलीकडे वयता. एम्ब्युलन्स एक एम्ब्युलन्स ह्या आंदोलनाच्या ड्रामा जालो ह्या हितून अडकून उरली आनी खंय तरी कोणाक तरी त्रास जालो. ह्या गोश्टीचेर म्हाका दिसता तांकां समजून घेवपाक जाय. आमी सुद्दां युवा मोर्चा म्हणून जेन्ना दोतोर स्वता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो खुबशीं आमी आंदोलनां केलीं पूण खंयच्याच आंदोलनान आमच्या केन्नाच खंयच्या लोकांक असो त्रास जालो ना. केन्ना एम्ब्युलन्स परतो टर्न मारून वचचें पडूंक ना. म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा ह्याच एम्ब्युलन्सीन जर त्यांचो घरांतलो कोण आसलो जाल्यार तांकां कशें दिसपाचें. आंबेडे नगरगांव कीर्तन संस्कार शिबीर चालू आसा. गोविंद शास्त्री भावे पाठशाळेंत 1 ते 3 नोव्हेंबर मजगती हे शिबीर जातले. वेदशास्त्र संवर्धक मंडळ आनी गोमंतक संत मंडळ बोरी हांणी ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. 22 वर्सां जालीं कीर्तनाच्या शास्त्राचेर ही शिबिरां जातात. आपण कसं वागावं समाजामध्ये, आपल्यापेक्षा मोठ्या माणसाशी आपण कसं बोलावं आणि हे सगळं जर आपण शिकलो तर समाजामध्ये पुढे जाताना आपल्याला कुठेही अडचणी येणार नाही. यासाठी हे संस्कार होणं आवश्यक आहे. असे कार्यक्रम जेन्ना आमी करतले कीर्तनान सगळे तरेचे आमचे संस्कार जावंक शकता. कीर्तन हे आमचे समाजाचे हिंदू समाजाचे एक घटक आसा आनी हे कीर्तनान जास्तीत जास्त भुरग्यांनी आत्मसात करून स्वता तेजेर लक्ष दिवन तुम्ही कीर्तनाचे शिक्षण घेयात. कीर्तन मला हे शिकवतं की सगळ्यांचा विचार कर, दुरितांचे तीव्र जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहू, जो जे वांछिल ते ते लाहो प्राणीच्या. आज मुलांना मी हनुमान सकाळी 2दा शिकवले. हनुमान चालिसा, भगवद्गीतेचा अध्याय, वेगवेगळी स्तोत्र, वेगवेगळ्या आरत्या, वेगवेगळ्या. एक आव्हान आहे आजच्या काळातलं हे संस्कार देणं. गेली 22 वर्ष आम्ही कीर्तन प्रशिक्षण शिबिर घेतो. मडगांव क्रिकेट युथ क्लबाची 3री वर्सुकी भिकू पै आंगले यादिस्तीक ऑल इंडिया क्रिकेट सर्त आयतार सावन घडोवन हाडटले. ह्या वर्सा गोंयच्यो 3 टिमी ह्या सर्तींत वांटेकार जातल्यो. 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपाच्या हितान ही सर्त आयोजीत केल्या. ह्या सर्तीच्यो मॅची फातोड्ड्या, सांग्या, कुडचड्या आनी आंगोंद ग्राउंडार जातली. 2 ग्रुप्स केल्या. एका ग्रुपान 4 टिमी, दुसऱ्या ग्रुपान 4 टिमी आणि पॉइंट सिस्टम दवरल्या. ते सगळ्यो मॅचीस खेळटले, लीग मॅचीस खेळटले. ग्रुप विदीन द ग्रुप जिखल्यार 6 पॉइंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट समज पावस बी पडलो उजून पर्यंत पडटा जाल्यार दोगां भितर 3-3 पॉइंट डिवायड जाता. आनी जे टॉप आसा, जे ग्रुप टॉप करतले टिम्स, त्या दोगां भितर 8 तारखेक फातोडा फायनल जातली. एट प्रेझेंट आमी 4 ग्राउंडार ही टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्या. एक फातोडा आपले मेन सेंटर आसा, एक आगोंद, कुडचड्यार आनी सांग्यार. सो त्या प्रमाणे आमी ह्या 4य वेन्यूचेर एकाच वेळार 45 ओवर्स गेम सुरू जातली. ह्या टुर्नामेंटाचो एक बरी गजाल म्हणल्यार फायनान्स, म्हणजे आमी चड फायनान्शियल स्पॉन्सर्स कोणा कडल्यान घेना. आमचो मेन स्पॉन्सर इज स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, जो आमकां ग्राउंड अवेलेबल करता आनी बाकीचे सगळे ग्राउंड स्पेन धरून अवेलेबल करता आनी बिस्लेरी जो आमकां उदक सप्लाय करता. नागवेच्या ग्रीन मॅडो स्कुलात शिकपी यश पवारान जम्पिंग जॅक्सांत नवो आशियाई रिकॉर्ड केला. ताणें एका मिनटांत 139 जम्पिंग जॅक केले. परीक्षणाक आशिया बुक ऑफ रिकॉर्डाचे परीक्षक आशिल्ले.
हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.